ಕೊಂದ ಪಾಪ ತಿಂದೇ ಪರಿಹಾರ. नीत तू नीत देवाक आमी फटोवंक जायना. तुज्या कुटुंबाकच तूं पास मानताय. तुजी सावळी तुज्या फाटल्यान जाल्यार येवची ना, पूण तुवें केल्लो अन्याय तुज्या फाटल्यानच घेतलो. क्रिस्तय मोगाच्या भयणीनो आनी भावांनो, बाळो जेजू आमकां आज कितें शिकयता तें समजून घेवंक आमी आमचें कोशेर्द कान उक्तें दवरया. हगाई प्रवादच्या ग्रंथांत काडिल्लें तें वाचप आयकल्या उपरांत आमी एक कुटुंब तशें सांगता गोंयान पयलें आपल्या लोकां थंय देव संतोश पावता. म्हणजे आमचे थंय आमचो देव संतोश पावता. जाल्यार ताणें संतोश पावो जाय सारकें आमी जिये जाय पडटा. त्या खातीर देव आमी अस्कत गायन जावं खरे मस्तीन जावं चुकोवन पडलेल्या वेळार आमकां समाधान तो सोडिना. आमचें मन कांतयता. आमकां न्हीद पडना, आमकां भूक लागना, तोंडार हांसोनात, कोणा कडेन झगडचें लढाई करचें न्ही म्हूण भोगता. आमकां समाधान ना. कित्याक आमचो दुस्मान आमचे भितर आसा, न्हय भायर आसा. तर आमी सूख केल्ल्या वेळार आमकां भोगची ती कांतोवणी एक देवाचें देणें जावन आसा. वय जर तर तें आमकां ती कांतोवणी नातली जाल्यार हांव भाग्यवंत, हांव सांत म्हूण पातयेतो आसलो. पूण मरतना आमी पातकी जावन मरजे आसले. जर तर म्हाका पोटांत दुखूच नात जाल्यार म्हज्या पोटांत कितें आल्सर आसा म्हणल्यार म्हाका कळटें ना. दूख आसल्या वरवीं वैजसरशी वेता, तपास करता, आल्सर आसा म्हूण ताका वखद घेता. तशेंच दांतांक जावं दी. हर एका संगतींनी देव बायल्यान एक संकेत, एक निशाणी दिता. आमच्या आत्मीक जिणे विशयांत जाल्यार आमकां एक बायल्यान संकेत, एक्सप्रेशन, सिम्पटम दिता. ती आमी समजून ताच्या प्रमाणे चला जाय पडटा. तुज्या पोटान दुखता जाल्यार वैज थंय वसा जाय म्हूण तुका भोगता. तुज्या अंतस्करणांत तुका कांत येता जाल्यार कोणा थंय वेचें म्हूण तुका समजूंक जाय. ताच्या बदला कितें करता हांव सबार पोटी भाव भयणीन हांव तें सत सांगता, तुमी नेना जावं पुरो. ताच्या बदलाक हांवें साम चिंता ताणें आमच्या कुटुंबाक वखद घालां. कळ्ळें मग? ताणें म्हाका हें आनी कितें केलां, वखद घालां, ह्या दुसरें कितें बोटा ससीन गेलां, आनी कितें केलां, माट मंत्रां केलां म्हूण ताका आनी हाका दुरसाता. ते दुस्मान म्हूण चिंता. दुस्मान आसा तुज्या भितर. जर तर तें उक्तें करून तुका दाखयलें जाल्यार तुका गोत्तू ना फादर म्हणटा हांव. ताणें म्हाका वखद घालां. म्हजी गाय मेली, वासू मेलो, पाडो मेलो, बुरो सीक जालो, गोव अस्कत गायन आसा म्हणून ताणें आमकां वखद घालां म्हणटा हांव. वय आमकां अस्कत गाय पिडा आसल्या वेळार पावते डॉक्टर अशें वेची आमकां गरज, पावते वखद घेवची गरज. हें आमच्या समाजीन सादारण जाण आमकां पळोवंक मेळटा. तुमकां असो अनुभव आसचो ना, म्हाका आसा. हांव याजक, सुमार 60 वर्सांचो याजक हांव. म्हाका असो अनुभव आसा. आनी कितें करचें म्हणल्यार जाणा. आतां आयच्या वांजेलाक या. जेजू क्रिस्ताची खबर सगळ्यांनी विस्तारली. भोवसो आजापां करतालो, बरी बरी शिकवण दितालो. हें कडेक हेरोदाच्या कानांत पडलें. ताका आतां सांबळ जाय जाली. हो कोण गाय, वो कोण गाय, वो कोण गाय. तो कांय एलियास प्रवादी गी. आकाशाक श्राप घाल्लो एलियास प्रवादी.
तो काय दुसरो एकलो प्रवादी गी या तो काय जुआं बाप्तीस गी जुआं बाप्तिस्ताचें शीस कापल्लें हांवें ताका जीवशी मारले हांवें न्ही आंबोड केल्ल्याक गळ्या कडेन लासता तो गम्मत मारनासलो हेरोद एंटिपस म्हणलो व्हडल्या हेरोदाचो पूत व्हडल्या हेरोदान त्या भुरग्यांक जीवशी मारलें आनी हाच्या भावाच्या बायले फिलिपाच्या बायले घेवन जिवून आसलो हेरोडियासाक आनी जुआं बाप्तिस्तान ताका सांगलें ताच्या बायलेक हांगा तुवें रावचें सामान हें म्हणल्या खातीर ताचें शीस कापलें येस म्हणच्यान वय आनी जेजूक मरच्या वेळार तांगेर व्हेल्ल्या वेळार ताची केळकुल्ली केल्लें येस म्हणच्यान आनी तो सांगता वो कोण गाय कडेक सांगता वो भविश्य जुआं बाप्तिस्त जायचे हांवें ताचें शीस कापल्लें न्ही वय हें कितें जावन आसा अंतस्करणाची कांतोवणी तुका सोडिना कशी तुजी सावळी तुज्या फाटल्यानूच येता गी तशें तुजो केल्लो अन्याय तुज्या फाटल्यानूच येता कोंद पाप तिंदे परिहार वय म्हज्या पाताक हांव रडटा आसतना त्या खातीर सरस्वरा देवान आमकां कांतोवणी दिवची कित्याक क्रिस्ताच्या कुर्सा मरना वरवीं आमकां मोक्षाचें मेळटा तें वाजबी ससनाक आमी नास जावचें ना पूण आमी केल्ल्या पातकाक पावत आमी प्राजीत करूंकूच जाय आमी केल्ल्या पातकाक पावत प्राजीत आमी करूंकूच जाय न्ही जाल्यार कितें जाता एकलो येता सोरता कुमसारां सांगता परतोनी सोरूंक येता आनी ग्रेस्त जाता नीत ती नीत देवाक आमी फटोवंक जायना जर तर हेंचो दृश्टांत सांगूं तर जाल्यार त्या हेरोदाच्या कुटुंबान कितें जालें ताच्या भुरग्यांक ताणें पास मानलो भाव भयणीनो निमाण एकलो तांचो मोदलो आपणाच्या 7 भुरग्यांकी ताणें जीवशी मारलें आनी ताच्या बायलेकी ताणें जीवशी मारलें अशें रोमाच्या शतापतीन सांगलेलें आसा रायन सांगलेलें आसा हेरोदाच्या घरांत भुरगो जावन जल्माच्या बदलाक सुणें जावन जल्माल्यार समाधान आसा म्हणून ताणें सांगिल्लें आसा हें खंयच्यान आयलें ताका सिराप ताच्या कुटुंबाक ताणें बांदलो पास देव आमची पातकां बक्षिता वय आमी पातकां रडल्या वेळार केल्लें पातकाक प्राजीत आमी करूंकूच जाय आसा थोडे जाण दोळ्यांक माती घालूंक आमी प्रयत्न करता जावं तुमच्या कामांत जावं आमच्या बिजनेसांत जर तर एकलो आसा कंट्रॅक्टर म्हणचीन त्या तो आर्किटेक्टाक कितले पयशे दिता आनी बिल्लांत एडजस्ट करून सांगता अशें आमच्या समाजीन घडटा आसा एकलो याजक जावं पुरो एक बांदता तांचो फाय आमच्यांनी आपणा दी म्हणटा आसा आनी एकलो बिजनेसांत तशें करता आसा आनी एकलो गेल्ल्या कडेन काम करतना सोरनी व्हरता सांगलेलें आसा आदल्या मागांनी रेस क्लामितात आ डॉमिनो म्हणून रेस क्लामितात आ डॉमिनो वस्तू आपणाच्या धणयाक बॉब मारता म्हणून तूं केप्पो जाता म्हणसरी बॉब मारता ताका तुवें अन्याय केला तर जाल्यार ती बॉब तूं आयक बायलेक मारनाका भुरग्यांक देस्पाडाय नाका ती बॉब तूं आयक ती समाधान कर न्ही तर जाल्यार तुज्या कुटुंबाकच तूं पास मानताय तुजें कुटुंब त्या पासान पडटली आनी निसांतान जातली वय हें जाय गे आमकां खंडीत जावं नाका आमी पातकी एका न्ही जाल्यार एका तरान आमी मेस्तांनी पाताक केलां पातकांतान भायर येवचें कशें वय आमचें पाताक आमी रडचें आनी पातकां जाल्लें फारीकपण दिवचें एका स्त्रियेक तुवें अन्याय केला तर जाल्यार कांय तिजें दुखयलां तर जाल्यार खणी दुबळी स्त्री आसा जाल्यार सहाय कर एका भुरग्याक तुवें अन्याय केला तर जाल्यार भुरग्यांक पळय तुवें केल्लो अन्याय तुवेंच भरती करून दिसय वय तुवेंच भरती करून दिसय तुजी सावळी तुज्या फाटल्यान जाल्यार येवची ना पूण तुवें केल्लो अन्याय तुज्या फाटल्यानूच येतलो तुजे जडटे दिसा तुज्यान संतोश करून सांगतालें तुवें तें अन्याय केलाय म्हणून वय आतां पयल्या वाचपाक या आमी हागी प्रोफेता कडेन सरस भोव देव सांगता चल आनी म्हज्या लोकां कडेन सांग
म्हाका एक बरें देव तेंपल बांद म्हणून. दारियूस रायान एक डिक्री दिल्ली, जेरुसलेमांत तो बाबिलोनाचो राय तुमी तेंपल बांदी जाय म्हणून. तो देवकुळी न्हय, तो पर्सियाचो राय. पूण ताच्या फुडल्यांनी तेंचो तेंपल निसंतान केल्लें, देसवाड केल्ली आनी ताचो प्रतिफळ सकयल आयलो. पवित्र पुस्तकाची घडाय सांगचें हांवें तुमचे कडेन, काणयो सांगच्यो न्हय, तुमी जाल्यार वाचा. एकल्यान अन्याय केलो, पुताक आनी ताच्या संततीक आयलें आनी हो राय सांगता देव तेंपल बांदी जायस म्हणून. आनी देव संतोश पावता, म्हज्या लोकांतय हांव संतोश पावतां. देव ताका संमती दिता आनी आजी प्रोफेता कडेन सांगता, वच म्हज्या कुळयेक सांग ताका सहकार दिवंक, जावं रुपें जावं भांगर जावं रूख जावन तेंपल बांदी जाय म्हणून. वय अन्याय केलो तो भरती करी जाय. थोड्या फावटी आमी अन्याय केला म्हणून आमकां गुर्तू ना, आमच्या बापाच्या बापान केला, म्हजी संतोश नास जाता हांगा. आमी दोळ्यांनी पळयना हांगी, आवराचें उदक कशें खाली जाता म्हूण आमी नेना हांगी, जाल्यार आमचे दोळे दाट जातात. वय खंयचें पळय सतान आनी नितीन आसा, देवभक्तीन आसा, ते मात्र उरतले. न्हय जाल्यार आमी आमच्या संततेक, आमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक व्हडलो हे पास मांडून दवरता. त्या पासान ती पडटात आनी मरतात, तितलेंच. तर क्रिस्तांवांचें जिवन कश्ट न्ही, वय कश्ट. त्याच खातीर सरेस्परा देवान सांगलेलें आसा, हय, कोण पळय आपणाक कसो नेगार करता ताणें मात्र क्रिस्ताचो शीश जावंक जाता म्हणून. तर आमी देव तेंपल बांदूंक आसा, कित्याक देव आमचे थंय संतोश पावता. कितें तें देव तेंपल? व्हडली गजबांची आसुल्यो पुरो नाका, हॉलां बांदची नाका. तुजी अंतस्करण जावन आसा, तुजी स्पिरीट जावन आसा देव तेंपल, थंय तें नितळ कर. हागी प्रोफेतान सांगलेल्या प्रमाणे, दारियुसान डिक्री दिल्ल्या प्रमाणे नव्या सल्ल्यांचो तुजो स्पिरीट जावन आसा देवाचें तेंपल. थंय जर तर कांतोणी आसा ती पयस कर. थंय जर तर पातोर तुवें कोणून काडलाय तो दवर परतून. दवरता म्हणून सर तुजें तेंपल सामा जायना. म्हळ्यार कितें? जर तर तुवें अन्याय केल्याय तो सामा कर. जर तर तुजे काळजांत कांतोणी आसा, पाताक तुजें रड. आनी देवाच्या काकुळतीचेर मात्र तूं पातयेवन राव, शिवाय तुजे ओडवी गायाचेर पातयेवन रावं नाका. ग्रेस गायाचेर जावं दी, शिकपाचेर जावं दी, पदवेचेर जावं दी आनी तुज्या बळाचेर जावं दी, तूं पातयेवन रावं नाका. हर एकलो मनीस धरणीक वेताना सरी सामा जावंक पावता. तुवें पातयेवन रावपाचें देवाच्या काकुळतीचेर मात्र.